तुझ्या पोळा सौम्या जिवीक तुला गोयताय बाराच्या सर्वे पोळा तुका मी महिमा तुझी सदा सदा तुमचे सोबे असो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जो कोण ह्या संवसारांत जेजूची खुशी करूंक आशें येता ताका ह्या संवसारांत कश्ट दगदवणी आसचें साहस, आनी जो कोण त्या कश्ट दगदवणींतल्यान पयस जावंक आशें येता ताका ह्या संवसारांत जेजूची खुशी करूंक आसा दिवचें साहस. आज सभा भगवंत सान लॉरेसाचें फेस्त आचरण करता. तो केवल ह्या संवसाराच्या कश्ट दगदवणींतल्यान पयस जावंक ना, बदलाक आयच्या पयल्या वचपा बरेंच ताणें जेजूचो मोग करून आसले सकळ संगती दुबल्यांक दान करता. तर मोगाच्यानो आमी ह्या संवसाराच्या कश्ट दगदवणीक पळोवन पयस जावच्या बदलाक त्या कश्टांत जेजूचो मोग सोदूंक ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. आमी केल्ली सर उपातकां सर सुखी देवा मुखार दवरया, ताच्या बोगसाणे आमी मागया. नितळ काळसान हें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सरता, मनार चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें घडोवन हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून घेवन सदांच संवकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करप म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूद करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakluka, Sumia kakluka, Krista kakluka, Krista kakluka, Sumia kakluka. Sumia kakluka. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस ओरा देवा सर्गीच्या राया. सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता. सोनिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूद कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय
आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्राज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान भेटून भाग्यवंत लॉरेन्सान दुर्बळकायेचे सेवेंत विश्वासी रावूंक आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसूंक महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी तांच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार Amen. सांत पावलोन कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पात्रांतले वाचप भावां भयणीनो इतलें मतींत व्हरा जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता जो कोण दाराळ वमता तो दाराळ लुंवता हर एकलो आपल्या काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिव रडोन मेळ्ळे बरी न्हय चुरचेरे करनी न्हय कित्याक हास्या तोंडांत दितालो देवाक मोगा आसो तुमचे थंय सगळी देणी उदांड मापान आसाशी करची देवाक थांक आसा अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळें आसून हर एका बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें पवित्र पुस्तकय बरयल्लें आसा उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा ओमतेल्यांक बी आनी खावपाक उंडो मेलासो करता तो देव दाराळ मापान तुमचो बियालोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो देवाचें उतर हें देवाचे उपकार दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी सरस्वरा बियान चलता तो ताच्या आज्ञाक लागून उल्हास भोगता तो मनीस बागी ताची संतत देशांत बळवंत जाताली नितीवंतपणाची पिलगी सुभावपणी बाळटली दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी दया दाखोवन उसने दिता आपलो धंदो प्रामाणीकपणान चलयता तो मनीस बागी नितीवंत मनीस केदींच हालचो ना तसो उगडास सदांकाल उरता दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी वायट खबर येताना ताका भिरांत दिसना कित्याक तीर काळजान सरस्वराचेर ताणें विश्वास दवरला ताचें काळीस ताणें दृढ केलां तो कित्याकच भियेना अक्रेक ताच्या दुस्मनाक मेळटली ती शिक्षा आपल्या दोळ्यांनी तो देखतलो दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता देखून ताचें बरेपण सदांकाल बाळटा ताची मान महिमा वाडत वेता दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस बागी Hallelujah 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 सोमी म्हणटा जो कोण म्हजो फाटलाव करता तो काळोखांत सळचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो Hallelujah 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो
तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता गोवांचो कण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडेच उरता तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव ससनीक जिणयेक सांबाळता कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो म्हजी सेवा करतल्यांक म्हजो बाप मान करतलो देवाचे उतार हे वखली तुका क्रिस्ता जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता जो कोण दराळ वमता तो दराळ लुंवता तर एक बरें कुटाम बांदून हाडूंक कितें सर आमी वंपी जाय आनी कशें आमी लुवी जाय आयच्या पयल्या वचपाचेर आनी आयच्या वांजेलाचेर थोडो वेळ आमी करसिया आनी आमच्या कुटुंबा जिविताक खंयच्या रितीर आयच्या वांजेला तावन आनी पयल्या वचपा तावन शिकोवण आमकां लाभतलें की म्हणलें विशांत थोडो वेळ चिंतया देव दराळ मापान मनशांक दिता गी देव दराळ आसा गी जर तर देव दराळ मापान मनशांक बेसांव दिता तर संवसारांत जायतो लोक आनीक कित्याक उपास आसा कित्याक खाण नासतना भोंवता कित्याक लोक बुकेला तर देव दराळ गी 3 वर्सां आदीं एक सर्वे केल्ले आनी ताजे उपरांतले त्या सर्वेचे रिजल्ट ह्या परी आसा हर एक वर्सा 1.2 बिलियन टन्स 1.2 बिलियन टन्स जेवण खाण वेस्ट जावन वता आमी कितें सर आमी जेवण खाण आमी करता ह्या संवसारी ताजो 3आंतलो 1 वांटो वेस्ट जावन वता आनी जर तर केवल हो वांटो वेस्ट जावन वेचो वांटो जर तर लोकांक मेळ्ळो तर संवसारार कोणूच बुकेवंतो आसचो नातलो तर देव दराळ आसा तर सूख जाल्या आमचें तावन जर तर आमची सृश्टी ही सगळो संवसार हे सगळे भुमी दराळ मापान यथेश्ट मापान फळ दिता तर आमकां फळ कित्याक मेळना सूख आसची म्हज्या वयर देवा वयर न्हय ह्या सृश्टे वयर न्हय त्या देखून जर तर हेच आयडिया घेवन मुखार आमी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी करची जावं तर सूख खंयसर घडटा 3 विशय प्रमुख विशय आज हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता पयल्या वचपान आमकां सांत पावल सांगता उदार हातान दुर्बळांक ताणें वांटलें दान धर्म ताजें दान धर्म ससनाक बाळता पयले वचपाक सांगता उदार मापान दुसऱ्यांक दी तर एक बरें कुटाम हांवें बांदी जाय तर हांवें कितें उदार मापान दुसऱ्यांक दिवंक जाय सबार फावटी हें वाचप आमी आयकतना आमच्या मोतीक येवचे एकच एक विशय आमी दुसऱ्यांक पयशे दिवंक जाय पूण ताजें की पयलें दुसरें आसा पयल्या सुवातेर आमी जर तर बरें कुटाम बांदून हाडी जाय आनी दुसऱ्यांक उदार मापान आमी दी जाय जाल्लो आमचो वेळ गोवान आपल्या बायलेक वेळ दिवंक जाय बायलेन आपल्या गोवांक वेळ दिवंक जाय आनी ताजें की वर्तें जावन आमच्या भुरग्यांक वडिलांक आवय बापायक वेळ दिवंक आमी शिकोवंक जाय भुरगीं आतां बिजी आसात ऑनलायन क्लास कितेंय उलयल्यार कितेंय सवालां घाल्यार मम्मा हांव बिजी आसां डाडा हांव बिजी आसां ऑनलायन क्लास म्हजी होमवर्क मुगदो ना असलीच जबाब आमकां पाटी मेळटात जर तर आमची भुरगीं ल्हान आसतनाच आवय बापाय खातीर वेळ दिवंक आमी तांकां शिकयना तर फाल्यां तांणी व्हड जातना आमी उतर प्रायर आसतना आमी मोरणाच्या तळणीर आसतना आमकां फोन करून सांगतले मम्मा हांव बिजी आसा इल्लेशें काम आसा आय विल सी यू लेटर
जें कितें आमी ल्हान आसतनांत भुरग्यांच्या जिवितांत वमतांव तेंच आमी तांच्या जिवितांत लुंवतां. त्या देखून पयले सुवातेर जर तर एक बरें कुटाम बऱ्या रितीन जियेतय जर एकामेका वेळ दिवंक आमी शिका जाय. दुसरें एकामेकाची सेवा करूंक आमी शिकोवंक जाय. सेवा केवल पिडेस्त जाल्ल्या वेळार न्ही, सेवा केवल म्हाका आज काम करूंक जायना त्या देखून म्हजी भुरगीं जावंक पुरो, घोव जावंक पुरो वा बायल जावंक पुरो काम करता तशें न्ही. सेवा इसारी नासतना दुसऱ्यांचें बरेंपण आशेवचें. जर तर म्हज्या भुरग्यांक हांव सेवेचो मनोभाव तांकां शिकयतां, सकाळीं उठले पर्यंत भुरग्यांनी च्या करची वा सांजेर इल्लेशें च्या करून आवय बापायक दिवची, ही जावन आसा सेवा. हर एक आवय बापूय भुरग्यांची सेवा करतात. हांवें काडले कश्ट भुरग्यांनी काडूंक नजो. सडावत आवय बापूयची उतरां हांवें मस्त कश्ट काडल्यात, म्हज्या जिणेंत मस्त सलवणी हांवें साकल्या, त्या देखून म्हज्या भुरग्यांक म्हजे कश्ट मेळोंक नजो. बरें चिंताप, हर एक आवय बापूयचें बरें चिंताप. जर तर बरें कुटुंब हांवें बांदी जाय तर भुरग्यांक आमी शिकय जाय सेवा कितें, सेवाचो मनोभाव कितें, खंयच्या रितीर भुरग्यांक हांव सेवा करूंक आमी शिकय जाय. तो वळ हांव उतार प्राय पावतना, हांव मरणाच्या तणेर आसतना, हांव म्हज्या बेड्डारत आसतना म्हजी भुरगीं म्हज्या सांगाता येवन, म्हज्या भावार येवन म्हजी सेवा करतलीं. पूण लुवी जाय, हांवें वंपी जाय भुरगीं ल्हान आसतना. जर तर बरें कुटुंब हांवें बांदी जाय तर. आनी तिसरें आनी निमाणें, म्हज्या भुरग्यांक म्हजे कश्ट हांवें तिलसी जाय. सडावत आवय बापायनी करचो बोव व्हड मिस्टेक आज आमचे जिविताचे कश्ट आमी भुरग्यांक सांगना. कितले कश्ट काड, मिनत काडन घरा पयशे येतात, कितले मिनत काडन बरें घर बांदलां वा कार काडून गेला, कितले पुरा कश्ट आसात कामाच्या जाग्यार, टेन्शन, उरल्या लोकांचे प्रॉब्लेम. भुरग्यांक आमी तिळसी जाय आमचे कश्ट. तो व्हड भुरग्यांक समजतलें. जर तर आमी भुरग्यांक आमचे कश्ट आमी तिळसिना, आमचे कश्ट फायनान्शियल सिच्युएशन आमकां ताका दाखयना, इसारलें पुरा बौलान घाल आमी ताका दिता, घे पुता का 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 का. भुरग्यांक कश्ट म्हणलें कशें कळी जावचें. आयचे दुसऱ्या वाचपांत आमी सांगता, जर तर गोवांचो एक कण मातयेंत तो पडना तर तो एकच उरतलो. जर तर मातयेंत तो पडलो तर मरण पावतलो तर यथेश्ट मापान फळ दितलो. आमच्या भुरग्यांक आमचे कश्ट आमी सांगना तर तांच्या जिवितांत कश्ट येतना तांकां दिसची वाट एकच, सुसायड, आत्महत्या. जिवितांत सलवणी आयिल्ल्या वेळार दिसचे वाट एकच, सुसायड. ल्हान आसतनाच आमच्या भुरग्यांक आमी तिळसूंक जाय, सांगूंक जाय कश्ट म्हळ्यार कितें, ह्या कश्टांत हांव कशें आमी वयर येवचें. तो व्हड त्या कश्टांत ल्हान आसतनाच आमी भुरग्यांक दाखोवंक जाय जेजू क्रिस्ताक कशें आमी बेडचें. आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार कशें आमी दिनपेर पडोवन जेजू मुखार मागणें करून त्या कश्टांत आमी बरेंपण जोडचें. आमच्या भुरग्यांक ल्हान आसतना आमी शिकोवंक जाय. तो व्हड तांणी व्हड जातना तांच्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार त्याच देवा थंय येवंक तांणी शिकतलीं. त्या देखून मोगाच्या भावारी भयणी, उतर प्रायर पावतना आमी सुरसुरे बगूंक नजो, आमी विचारूंक नजो कित्याक म्हजी भुरगीं ह्या रितीर. सकाळांची भुरगीं पळया आवय बापाय कितली मोग करतात, सकाळांची भुरगीं पळया कुटुंबाचो कितली मोग करतात, तर म्हजी भुरगीं कित्याक. कितें आमी वमतांव तेंच आमी लुंवतांव. जर तर आमच्या कुटुंबांत भुरगीं ल्हान आसतनाच बरें आमी वंपी रावूं तर तांणी व्हड जातना बरें लुवोंक आमकां सादी जावचें ना. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, कुटुंबांत एकामेकाक उदार जावया, कुटुंबांत एकामेकाची सेवा करया, कुटुंबांत एकामेकाचे कश्ट समजून घेवया आनी प्रमुख जावन कुटुंबांत एकामेकाक वेळ दिवया. तो वेळ एकामेकाचें महत्व कळटलें आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार सांगाता दिमपेर पडून तेच जेजू क्रिस्ताक सोदया. खंडीत जावन तो आमकां आमच्या कुटुंबाक आशिर्वादांनी भरतलो. घेवन आयल्या काणिको
पाया तळा मानून घेईन येत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस पोरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका हुंडो हो गोवांचो मनशा वावरान केलो तुमें तो दिलो कर तू होंदो आमकां जिविताचो म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पुजोदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या नात्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयसो सर्वस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपणी करूंक भगवंत लॉरेन्साच्या समिरेन ओंपलेल्या गोवांखणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासता रक्तसाक्षांच्या मरणा वरवीं महिमे वंसालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पेग दिवंक पावलो. ह्या मनाक आमी संवसाराचे सोडवणे पासोत आमचे जिवीत आमी तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमचे कळसांव उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर उकळी आनी सर उतें जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आपलें रगत वारवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णकायेन पडजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संसार प्रल्हादच्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. त्याच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूट परगटुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पोळावरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या संबंदारा आमची सोडवण कर
जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणासने पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीमुळे उगडास करता आणि हो जिवित सोडून आणि सोडवण्याची कालस तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सवतेला आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितीमीचेर विस्तारल्या तुझ्या पोय सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मोरये देवाच्या माये सांगाती बगेवन धरून दुतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर्घेवर म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुदारांक बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गेंच्या मागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपात कंटली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाचे शिळे संसाराचे पाप कडलेली ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे तिरवेश म्हाका फोडना पूण तुज्या उतरांत म्हाका लायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे ताव केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझ्या सुम्या माता
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलेल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेन्साच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांत आनी हालू पाद्र उगळ आनी तांच्या गरजांक पावोवन आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनित भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Patron Saloresa, năman cărtava mituca, auturămneamच्या सर्वाच्या, सलय वाटेन ख्रिस्तायाच्या. Noi mă sombia Jesuso, प्रसाद संदेश Christaso. Surdoi curo martiranso, avanças lincivitaso. O car patron saloresa, năman cărtava mituca, auturămneamच्या सर्वाच्या, सलय वाटेन ख्रिस्तायाच्या.